भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलान तुमका माये मोगाचो येवकार। आयज आमी लोहिया आयलो रे ह्या कवितेचेर प्रश्न आनी जापो पळोवया इयत्ता 6वी खातीर। पयलो प्रश्न जावन आसा, दिल्ल्या पर्यायांतल्यान फावो ते पर्याय वेचून वाक्य बरयात। लोहियान गोंयकारांक डॅश उलो मारलो। पर्याय आसा एकवटाचो, अखंड क्रांतीचो, गोंय मुक्तीचो आनी शांतीचो। आणि हाचे योग्य पर्याय आसा एकवटाचो उलो मारलो। गोंयचो क्रांती दिन डॅश 19 डिसेंबर, 18 जून, 15 ऑगस्ट आनी 26 जानेवारी। आणि योग्य पर्याय आसा 18 जून हो गोंयचो क्रांती दिन। आता पळोवयात प्रश्नांच्यो जापो। प्रश्न 1, लोहियान गोंयकारांक केन्ना आनी कित्या खातीर उलो मारलो? जाप, लोहियान गोंयचे सुटके खातीर समाजवादी चळवळीचे आंदोलन चालू दवरपा खातीर व्हडा धिरान गोंयकारांक उलो मारलो। प्रश्न 2, लोहियान कसली चळवळ सुरू केली ते विशीं तुम्ही जाणात ती म्हायती बरयात। जाप, डॉ. राम मनोहर लोहिया हांच्यानी 18 जून ह्या दिसा समाजवादी चळवळ सुरू केली। गोंयकारांक एकठांय हाडून गोंयाचे सुटके खातीर आंदोलन चालू दवरून तांणी एकवटाचो उलो मारलो। प्रश्न 3, लोहियान गोंयकारांच्या मनामनात कसलो हावेस रुजयलो? जाप, लोहियान गोंयकारांच्या मनामनात क्रांतीचो हावेस रुजयलो। प्रश्न 4, कवितेत म्हणला ते प्रमाण लोहियान कितें जागयले? जाप, कवितेत म्हणला ते प्रमाण लोहियान लोकांमदीं एकवट हाडून समाजवादी चळवळीचे दायज जागयले। 5वो प्रश्न आसा, गोंयच्या इतिहासा विशीं कवितेत कितें सांगला? जाप, गोंयच्या इतिहासा विशीं कवितेत कवी मनोज कामत सांगतात की 18 जून ह्या दिसा लोहिया गोंयांत आयले आनी एकवटाचो उलो मारून समाजवादी चळवळीची क्रांत जल्माक घाल्ली। लोकांमदीं उर्बा आनी बलिदानाची देख दिवन गोंय मुक्तीचें सपन दाखयलें। जर तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो आसत तर सबस्क्रायब करा। तुमकां बाकी सगळ्या उरलेल्या लेसनाचे क्वेश्चन आन्सर्स हांव घालतलें। थँक्स फॉर वॉचिंग।